कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। उणीर मडकय वाठारातले लोक सध्या धुल्लाक लागून सामकेच विटल्यात। ह्या वाठारात चालू आशिल्ल्या शिपिंग कंपनीच्या बांदकामाक लागून लोकांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा। ल्हान सान भुरगीं ते जाणटी सगळ्यांकूच आंगार खाज पडप, थंडी तशेंच उठता बसता फकत धुल्ल खावचो पडटा म्हूण थळाव्यांची कागाळ। निमणे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक डिसेंबर म्हयन्यात केल्ले कागाळी उपरांत 3 म्हयन्यांनी म्हळ्यार मार्च म्हयन्यात ते पळोवणी करपाक आयल्यात। आमी शिपयार्डाच्या विरोधात नात, फक्त बेकायदेशीरपणान चालू आशिल्ल्या सँड ब्लास्टिंगाक आमचो विरोध आशिल्ल्याचे थळाव्यांचे म्हणणे। सध्या आमी आसा डेंपो शिपयार्डाकडे सायडीनूच आमचे थंयच्यानी टोटल डेली सँड ब्लास्टिंग चालू आसा। तेच्या खातीर आमकां इतलो त्रास जाता की सगळे तो धुल्लांचो तेंचो सगळो आमच्या घरान येता। हांगा खाज पडटा सारकी, हांगा खाज पडटा, दोळे दुखता एक सायडीच्यान आनी आमी कितें जेता खाता तितून सगळो तो धुल्ल वयता। स्पेशली श्रीनिवास डेंपो किंवा पल्लवी डेंपो तेंका रिक्वेस्ट आसा, तशेंच गोंयचो सीएम मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक रिक्वेस्ट आसा की आमी तुमची शिपयार्ड हांगा बंद करपाक येवना। आमकां इतकेंच जाय की जे इलिगल सँड ब्लास्टिंग जाता पळय तें बंद जावचें। तेका उपायूय आसा दुसरो, कितें म्हणल्यार कितें ते शीप ब्लास्टिंग बांदता ती तुमी लॉन्चिंग करची आनी थंय दुसरे कडेन व्हरची। थंय ड्राय डॉक आसतलेच, थंय तुमी ते ड्राय डॉकांक वयर काडून थंय तुमी लोक ना पळय ते लोक बस ना पळय तुमी ते सँड ब्लास्टिंग करा। उपाय आसा, आमी हेचे तुमी सांगलेलें आनी तेच्या नंतर सांगलेलें की ती आनी फुडें करिना म्हणून 4 वर्सां पयलीं, पूण तें आशिल्लें तशें परत सुरू केलें तेंच्यांनी। आमी कितें करपाचें? जेवणा खाणा आमी सगळं धुल्ल वयता, हो एक इश्यू जालो। मजगती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कर्मचाऱ्यान सँड ब्लास्टिंगेची पळोवणी केली, तशेंच रोखडोच अहवाल दिवपाचे आश्वासन दिवपा बराबरच थळाव्या लोकांक खबरदारी घेवपाचोय सल्लो तांणी दिलो। जे कितें आसा पळय रिपोर्टान घालतलो म्हणजे आमचे मुगे आयला ते आसा ते डिसिजन घेतलें। तेका जे कितें प्रिकॉशन घेवपाचें आसा ते तांकां सांगपाक शकता। मागीर तांकां परत आमचे ऑफिशियल ऑर्डर येतली, तेजेर तांकां मागीर ते काम करचें। गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ केडेकार।